आयज जावन आसा म्हाजो बर्थडे. अंकिता विचारले रे तुम्ही म्हाका कितें बर्थडेचो गिफ्ट दिला तो विचारले रे तुम्ही. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमच्या सगळ्यांच्यो थालयो येयलेल्यो आसा. पयणी म्हाका गिफ्ट हाडला पळय धाकटुली डायरी 3. हॅपी बर्थडे भैया. सो गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी म्हणून मागता. आयज जावन आसा म्हाजो बर्थडे आनी घे म्हणून म्हाका बर्थडे विशीस येयले, कॉल्स येयले, मॅसेजीस येयले, कॉमेंट्स येयले. थँक्यू सो मच. आणि खरेंच बरें दिसलें की तुम्ही खूब बरें चिंततात, बरें विशीस करतात म्हणून म्हाका. आणि अशेंच करून आयज आमी आतां भायर सरल्या आमचे ल्हान ल्हान भुरग्यांक खंय तरी भायर व्हरतात जेवपाक. सो लेट्स गो. सो गाइस आम्ही येयल्या रॉयल मानेनेन अवीचो बर्थडे सेलिब्रेशन करपाक. अरे ते तोंडाक कितें आले रे? हांवें ऐकलं आयज तुका कोणी तरी मारलो म्हणून तुझ्या फ्रेंडान. म्हाका हय 2 इसवण खाली आणि कितें सांगलेलें तेणे ताका. सो गायज आमी पळय धाकटुले चिलकाटांक घेवन बर्थडे सेलिब्रेट करपाक येयले आमच्या नोवाक. आणि आमचे नवे मेंबर पळय क्युटी पाय. आणि हेका पळय हो आमचो चायनीज रायडर. हय मरे हय का ना रे? हेका पळय हे फेवरेट दोगूय माझे. चस. अरे पुल्लक कितें जालें रे? इतलो ओगी ओगी सो रे तू. आयज पुल्लकाचो मूड ऑफ हा. ना हेका मारलो कोणे? पुल्लकाक मारलो. अरे तो मार काय ना तो बरोबर होतो. कॉमेडी गो तो. हो रायडर पळय आमचो कोण बेगीन खाता पळोवया रो. कोणाच्या तोंडान बेगीन वयता पळोवया. हांव नाही हो रे रायडर मे समजे तू पावरफुल है करके. हो आमचो वेज सारको प्युअर वेज ना रे. नाही हो रे जाता जाता हा वय ए बावडे काय खायना. अरे रायडर पळय फर्स्ट वर टू गुड रायडर. हा वय विकास. माझ्या वांगडा कॉम्पिटिशनान तोच हा. आणि यो जाम पार्टी जाम पार्टी रे तू. आमाय जाम पार्टी. खाते पिते हम लोग ही. आणि संदेश वेज. किती आले रे? गरम हा. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमच्या सगळ्यांच्यो थालयो येयलेल्यो आसा. हे जे खंय चाऊमीन फेवरेट नको नूडल्स. आणि हे नूडल आहे पळय हे कितें खातले? कापाल खातले. बाबा माझी फीश थाली सारखी फेवरेट. म्हाका चायनीज बी आवडना. अरे ते रे चिकन हे असं असं करता. म्हाका दिसता नूडल्स जाय दिसता जिजाजीक आमच्या. अरे जिजाजी अरे यांचे पळय वेज रे बाबा. माझ्या कसो कितें खाता. मेन म्हणटा यांची वेज थालीन पळय काय बरी दाळ आहा, पापड आसा, मागीर चपात्यो बीन आहा पळय, भाजी. हांवें म्हाजी भाजी दिली तेका एक चिकन थाली. ओके चला गाईस अटॅक. बेल रेडी. अटॅक कर फटाफट कर. अटॅक कर रे. अटॅक अटॅक अटॅक. अरे विकास शर्मा रहा है. हा 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 विकास काय रे शर्मा रहा है. गाईस तुम्ही पोहू शकता माझ्या थालीन आयज 2 इसवणाचे पोस्ता. आता म्हाका खबर ना माझ्या फ्रेंडाचे रेस्टॉरंट आहे. म्हाकाच मुद्दम घातला बीन तर काय खबर ना. माझ्या हेतूर 2 हा. म्हाकाय 2 हा. माझ्या फ्रेंडाचे रेस्टॉरंट बेस्ट. हांची म्हाका थाली खूब लायक. फिश थाली चड बरी असता. चिकन थाली बरी असता. अंकिताक विचारले रे तुम्ही म्हाका कितें बर्थडेचो गिफ्ट दिला तो विचारले रे तुम्ही. विचारा मरे तेका. देखा मरे रायडर तेणी काय दिवंक ना म्हाका. आता पळय कशें कितें तें. हे पळय हेंका पळया काय खाय काय ना. संदेश आमचो जिंकलो. अरे क्या रे विकास तू सारको चॅम्पियन मरे हरशीन. आयज तू काय खायना. हा हे चॅम्पियन का रे. हेका पळय बाबडे इल्ले खातात चिचून वर गई. मग काय खायना मुगे. हायन माझे काबार गेले.
हे उरला बा अजून हे बाबडे इल्ले हे खाता काय जे आवय सांगता कायच काय ना काय हे झाले मरे आता या मरे घरा कितलो क्यूट दिसता बया पेंडी म्हाका गिफ्ट हाडला पळय धाकटुली डायरी पळय कितलो क्यूट गिफ्ट हाडला ना रे येस पळया सो गायज हे ट्रेजर तुमका खरें सांगता हे जे बारीक बारीक जे गिफ्ट असता पळय ल्हान ल्हान भुरग्यांचे हे ट्रेजर हे आय डोंट नो दुसऱ्यांक आवडना आसतले पण इट्स टोटली कितें म्हणटा पळय तो एक व्हडलो ट्रेजर कसो हे गावप म्हणजे एक नशीब ओके सो गायज हांवें खूब सारे ल्हान ल्हान भुरग्यांक जेवण दिल्लेलें आसा ऑन माय बर्थडे खूब बरें दिसता आनी परत चल्ले आतां आमी सांजचे चायेक मरे या मरे रेनकोट बीन घेतल्या मरे तुवें सो गायज म्हाका न्हू ल्हान ल्हान भुरग्यां वांगडा रावपाक खूब लायक कोणाचें जावं कशेंय जावं भुरगे ते भुरगे आसता सारकें न्हू आनी थँक्यू सो मच फॉर प्रेयर्स विशीस आनी खरेंच बरें दिसलें तुमी इतले मोग करतात म्हणून म्हाका थँक्यू वन्स अगेन गायज हैप्पी बर्थडे भैया हैप्पी बर्थडे भैया हैप्पी बर्थडे भैया खा लूंगा तुम मुझे दोगे अरे भैया बेइज्जती हो जाएगा कसो फॉरफॉरांक वयता पळय टॉयलेटीक पळय पळय कसो फॉरफॉरांक वयता डेपॉजिट करने गेले जा रे अरे डेपॉजिट करपाक वयता पळय टॉयलेटीत अरे वाव टटल धरला पळय तेंच्यानी तुझो तो चल छोड़ उसको चल रेस्क्यू कर उसको चल मैं अपने पानी में छोड़ देता तो अच्छे जगह पे कर अच्छे पे जगह पे फील्ड में ही छोड़ उसको खेत में चल मिनी सायकल पेंट करता आम्ही स्क्रॅपान मी उडलेली संदेशान स्क्रॅपातल्यान हाडलेली पेंटिंग करता चम्मक छल्लो करता चम्मक छल्लो हे पळयात पळयात हे उपाड भरला सारखे आणि हे पळय कशें उदीक येता ते पळयात जा आनी कितें पळया सगळी सगळी घाण सगळी हांगासर फूल आख्खी वाट पळय तेवटेन पेरेन ह्या वाटेन चलपाची वाट ही चलोंक बसून मेळना पळयात पळय हांगासर कितें कितें शिरकाता पळय ते येवन पळय डबे बिबे पळया अशेंच न्हू पावसाच्या दिसांनी अशेंच ओके सो गायज हे तुम्ही पळोवंक शकता हे कार्ड म्हाका बर्थडेचें एका धाकटुल्या चेडवान करून दिला आनी कितें बरयलां पळय काय बरें पळयलें आनी खरेंच म्हाज्या खातीर जाल्यार बाबा हो ट्रेजर खरेंच ट्रेजर तुमी सगळे म्हणटले अवी हो कितें ट्रेजर गायज दीस इज जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर आनी तेचेर खूब इमोशन्स मोग आसा लव आसा ओके आनी जे कोणी म्हाका हे धाकटुल्या चेडवान हेका दिला हांव जाल्यार खरेंच प्राऊड फील करता सांगता तुमकां जेन्ना आमी ल्हान आसतालीं टिचर्स डेयाक आमी कार्ड तयार करतालीं ऑर एल्स नेवो फादर येयलो नेवी टिचर येयली ऑर खंयची टिचर समज रिटायर जाता जाल्यार तांकां आमी एक कार्ड करताले आनी ते टिचरीक इतले प्राऊड फील जाताले की 100-200-300 भुरग्यांची कार्ड येवप म्हणजे इट्स नॉट इजी एक रिस्पेक्ट सारकें न्हू आनी तोच रिस्पेक्ट हांवें आयज युट्यूबाच्या माध्यमान जोडलेलो आसा ल्हान ल्हान भुरग्यांच्यो खूब मेसेजी भुरग्यांच्यो खूब कार्डां येयल्या म्हाका घरा पासून कार्डां येयल्या मम्मी सांगताली म्हाका फोन मारून खूब ल्हान ल्हान भुरगे भायर येयल्लेले खंय आमगेर कार्डां घेवन
अशी बर्थडे विशीस करपाक कोण धाकटुली टॉय घेवन येयला दाखयता तुमकां. इट वॉज अ रियली गूड एक्सपिरियन्स आनी खरेंच हे ब्लेसिंग्स जे हांवें तुमचे कडल्यान जोडलेले आसा. खूब जाणांचे मॅसेजी इंस्टाग्रामार फेसबुकार खूब जाग्यार येयल्लेले आसा. कोणाची रिप्लाय करूंक ना मॅसेज जाल्यार दोनी हात जोडून सॉरी. आनी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतून हांव तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदता. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके. आनी म्हाज्या खातीर बाबा हो सगळ्यान व्हडलो गिफ्ट. आतां तुमी म्हणटली अंकितान कितें गिफ्ट दिला. अंकितान म्हाका व्हेरी स्वीट गिफ्ट दिला. आजून येवंक ना सांगता तुमकां आनी 4-5 दिसांनी मेळटलो. सो तुमकांय दाखयता. आनी हांवें खूद म्हाज्या जिवाक एक गिफ्ट घेतलेलो आसा. आय वॉज कितें म्हणटा ते ड्रिमींग अबाउट दॅट पर्टिक्युलर गिफ्ट सिन्स 4-5 years 4-5 वर्सां जालीं हांव चिंत्तालो तो घेतलो आनी फायनान्शियली आमी इतले नासली स्ट्रॉंग. थोडे पयशे सेव करून कितें कितें करून हांवें फायनली त्या लेवलाक पावलेलो आसा. And it's all because of you, मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली. थँक्यू सो मच. आनी कालची आमची हॉरर रियल लायफ इन्सिडेंट खूब जाणांक आवडली. बट तेजेर खूब लोकांनी ती व्हिडिओ आजून पळोवंकूय ना. सो गायज ती वचोन पळया व्हिडिओ आनी मागीर हांव तेजो सेकंड पार्ट घालता. आनी चॅनलाचेर आमच्या नवे आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल देन टाटा गुड नाईट आनी बाय बाय. आनी थँक्यू वन्स अगेन गायज फॉर लवली विशीस. बाय बाय.